चौथी पहिल्याला सांगत ना का आम्ही गे वरून फोन केलेलो तुमका पण लागत नासलो कुकू कुकू चालू करीत आता फोन लोकांचे घेऊन बसत जाल्यार संसार करतो कोणाक भाड्याक दी आणि ते महिन्याचे महिना किती पैसे येता पळय ते अकाउंटान तेजे घाला न्ही दोर टीव्ही भितर वताना टीव्ही पळय केदी व्हडली आहा ती टीव्ही भितर वताना. सो गायज तुमकां खबर आसा जाणा की चवथी कडेन पळय हांगा डेकोरेशन केल्लें न्हू आमी हे पळय तेन्ना हांगा टीव्हीचो स्टँड पळय आमचो हांगा टीव्ही आसली आमची. सो टीव्ही कितें केल्लेली हांगाली काडून हांवें भितर पॅक करून दवरलेली कित्याक हांगा गणपती आसता न्हू टीव्ही दवरूंक मेळना. सो हांव कितें करता अंकिता काय टीव्ही पळयना सो हांगाली टीव्ही काडटा हांव हांगा आतां लायना बेडरुमानूच लायता डायरेक्ट. बेडरुमान म्हाका गेम तरी खेळोंक मेळटली न्हू मोबायल कनेक्ट करून. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आमचें पळय हांगा सिच्युएशन पळय आहा मुगो माझी मान बी दुखली. हय पळय आतां आमी घेवन वयता टीव्ही घेवन वयता वाळपय खंयसर टू व्हिलरीचेर घेवन वयता पळय फूल पावर सारकी. चल्ली टीव्ही घेवन इतली खाजी घातल्यात खबर आमी आतां वयता आसतना पळय मामा कसा हा फोन वाव मान्य नाही हा किती काढलेलं केलेलं कित्याक काढलंय तर तो ऊन ऊन थंडी झाल्या नाका घे असं दुता स्टंट मारताय रे. बस मरे माका वर मरे वांगडा बागडा तरी घेतला नुसतं रिबिन कोणी बांधला अरे ना ते तुझे पिलू वाऱ्यात बसलेले बारीक झाले रे बाबा. आ बारीक झाले बारीक झाला ना म्हणजे जेव रे चल आमच्या वांगडा जेव चल जेव रे चल. प्रतीक म्हणता खंय बारीक झाला खंय खूप बारीक झाला रे पै काय बरं हेल्प करता तो हय तू माझे पळत रावताय ब्लॉग अपय व्हेरी गुड. प्रतीक तू मोये केलो मरे. प्रतीका पहिलीच खबर असले प्रतीकान आमचा व्हिडिओ बी पळयलो टीव्ही बिवी हाडलेली ती मोये झाले आमचे. जे जे नाजाल्यार टीव्ही घेऊन वयतली हा बस. आम्ही येयले आई घेर आणि आईन पण आमका परत वाढले पळय पोट भरून. अरे मामा तू म्हाका रावलेलो जेवपाक व्हेरी गुड जे चल
आठ मगे चल आमच्याच वांगडा जे होय अपा प्रतिका वांगडा जेवपाक बसला वांगडात आम्ही नु रे प्रतीक अपाय रोज केला आणि आईच मॅमे आहा मेमे पापड मॅमे पापड लोणचे तिखट लोणचे कोणा करत आहे आलू तिखला आणि एका भय जेयता मारताय रे सारखं सांग ना गाडीवर मारता उड्या मारता माझे कुणा पण म्हणता आणि दारा मोठा हा पीस बी हे करता फ्रीज बी मोठा मोडून जाता. दाराचेर बी कॉट घालता अरे अभि एका किळ्याक लाय रे किळ्याक लाय अभ्यास कर म्हटल्या फातर बितर मारता खर तरी घर कसा कितले आजची केव्हा व्यवहारात ह्या वयता का पुढे काय कितले वर्षात देव जगतला बंद कर, बंद कर. तुका बाबा अजून तुझे लग्न कार्य जाऊन तसं आणि किती म्हणता सांगता तुका तसेच तू आणि म्हणून होय, आयज आम्ही आहा फाल्यां ना ऐक पय पय माझे आयज आम्ही आसा फाल्यां ना हांव दोगांचेच उलयता आमचे पूण फाल्यां त्या पोराचे कितें परत ते आम्ही आता तेच चित्ता मी तिथून तेच हांव चित्ता. मी असले म्हणेन मी आता कशा चित्ता म्हणेन परत चित्ता म्हणून तेच हांव चित्ता न्हू आमी- सो आतां हांव कितें करूंक सोदता की हांगासर भितर बरें लीप करपाचें कितें टॉयलेट कर कोणाक भाड्याक दी आनी ते म्हयन्याचे कितें पयशे येता पळय ते अकावंटान तेजे घाल आनी दवर तेका न्हू कोणी दिता तुम्ही पैसे न्हू मी त्याचे पैसे भरिना कित्याक तेका काय जाय ते घालता तू ऐक माझे हे तू 2 रूम काड आनी भाड्याक दी कितें आणि तेजे पयशे येता ते तेजे डायरेक्ट अकाउंटान घाल एक भाड्याचे पयशे खावपा जेवपाक दवर एक हेजे तेजे अकाउंटान घाल तेजे फुडाराक बरे पडले इतके बाबा जावं तेजे मामांक बरे पडले फाल्यां कितें मेडिकल इशू आहा कितें येयलो कोण कोणाचो ना संवसारात कोण कोणाचा त्या खातीर तुमकां एक हे कशें तें एक सोर्स ऑफ इन्कम कसो आता बरे मार्क्स हाडले झालं बा. कितें पास केलं मी ऐक तू बरे मार्क्स हाडले बरो शिकलो जाल्यार तुका येदो व्हडलो टॅब हाडटा बघ मोबाईल येदो व्हडलो टॅब व्हडलो? तेजेर जाय ते मागीर तू शीक जाय ते गेमी येदो व्हडलो पळय सारको शिकवण हय. ना, ना, ना. कापून आता बाई कापून दिता ते आपण. शिका बीन ना जाल्यार हाडचो ना सायकल बिकल घेवन वयतलो ना रे मामा घेऊन हा सगळं घेऊन सगळें घेवन यो. अभ्यास करीना सगळं घेऊन अरे तो दिसला तुझे एक करता लोक ना कवा ना फोन करता तुका काय म्हणता ना हा ते दिवसांचा फोनच करीना ए सांगायचं म्हणजे फोन म्हाका करून दाखयता म्हणता आम्ही खूप ट्राय करता गे आई फोन करपाक पण फोनच लागाना तुमका तुका तो फोन लागना हा. हांगा रेंज ना आम्ही कोणाक आम्ही तुला केलेलो कोणाक बोललो कोणी म्हणटा केलेलो उकली ना म्हणलं फोन सारको ना उकल गेलो कशी चौथी पयली आल्या सांगूच नाका आम्ही गे वरून फोन केल्लो तुमका पण लागत नासलो कुकू कुकू चालू करीत आता फोन पूण तो फोन कोणाचो येयलो आमचो फोन सारको ओ तुमच्या बाबा धर्मान आम्ही जगल्या कित्याक मोठे मोठे आमकां हे दिला तितकेच पुरो आणि मोठे मोठे आमकां नाका का तो पाडला, पोय पाडतो. कुठून ती सापोर कधी काढू पाडतो, पाडला, पोय. पाडी जातो ना. मारू घ्या आई कळलं बाबू कळलं जाणे तो आता तुझ्या कपडे धरतो टीव्ही आला आता आणि लोक बघ मारतात ह्यो म्हणाला तू. लोकांक मारू ये आई. हो, हो, हो. लोकांचे पळय तुमका एक सांगता लोकांचे काम बोवाळ मारपाचे तेंगेर टीव्ही येयले म्हणून आता लोक बोवाळ मारतले मारू घेऊ नका तुमगेर तरी ते हा तेंगेर बाबडे ते टीव्ही भितर वता ना टीव्ही पळय केदी व्हडली आहा ती टीव्ही भितर वता ना आता कितें करपाचें जाणाय टीव्हीचे सगळे कनेक्शन जाल्लेले आसा तेंगेर डिश आसा आता डिश फिटींग करपी मनीस आता ते काफयलो काय माहिती आहे झाले टीव्ही झाली रेडी टीव्हीचे टेन्शन ना आता फक्त कितें खंयसर टेबल बी आहा टेबलार घाल आनी दवर तेवढं हांगा तुझ्याकडे अशी राहिल्या हा ती लांब बरी ती कसुरी लाय. पळयला खंयचोरूय लाय हांगासर या बोर्ड हा न्हू हे सगळं बोर्डच या न्हू ही ती न्हू ही हाडची पडटली ही हांगा पळय सांगता तुका आयडिया सांगता माझी आयडिया तुका त्रास नाका करूंक जिवा ही कितें कर जाणा मातशी त्या वाटेन धुकल ती हे तेवटेन पावली अशें मरे पळय अशें आडवे मॅच दवर अशें आनी त्या मॅचाचेर टीव्ही लाय आनी तेका प्लग लाय जालो
होत काबार हे मे राहते हे चीज ओरलेलं हे मे चालते ना हो ते चल. जातले मला पहिली कार किती बुट्टेले घालया खंय सोमती खंय घालया ते मॅच हाडया सोमते तातली वयत मे ती पूण हे जावं आदोड आती जोर राहते फॅन बी आठवतोय कळची नाती बावतीला कमरा नाती हांगा मिटी हो ते लाग- हांगा लांग मेळटा आणि एक बेस्ट तुका सांगू थंय तो उडयतलो आनी मोडटलो टीव्ही मॅचा वयली खायट मातशी ते अटेंड करया आणि मॅच अशें धरया हांगा पूण पिन पिन पावतली थंय जाता तशें करया चल खायट मातशी हे कर खात बघा मी म्हाका इतकी नाही तुका जाता तो आता मधी मधी खेळलो मधी दाखय तो भाजी खाऊन येतो पोया बघ की हा वय बाहुबली मरे तर तो हे कमरा तुझ्या वाढता वर्षानं असं राहतं पिढ्या बिड्याला असतो केबल पाहिजे होतं होतं केबल वायर होतं मस्ती करतोय मरे फुल बिल काय ना शिका बिका ना काय करतो ना तुका मोबाईल बिबाईल सगळं काढून व्हरतो ना सांगता तुका आणि आईक बीक आणि मामांक बीन त्रास जाय त्याला उलवतो ना तुझ्या वांगडा आणि केन्नाच मी अभ्यास करता काय करता ना पयर असतो असू रे कर कितें ते जाणटेकडे बाबडेकडे जातले भितर हात घालपा अजून बाबा जाय ना हो करून तासाने मी करता भाई आता चालू नका गो भाई मी बी मदत बाई बाई अगो उकळू जायला खस तुका जाता रे खुश झाला हय उखलता राव हांगाच दवर पयली आणि हे करूया नका याच्याकडे एक सॉस लावून द्यायची ना रुपया बंद हो क्या तेरे को मरे ऐसे मरे झाड़ को बांधूंगा मैं कैसे मारेगा कैसे बांधेगा मामा को पूछ मामा को सब पता है एक मामा कैसा बच्चा है तेरा मामा मेरा अच्छा दोस्त है उसको सब पता है आणि मग शेवटी नका घे आणि नका घे नका पुरो नका पुरो पुरो असं पता म्हणजे इज्जत करतात एक पुरो आणि आमका तुझे काय नका त्यानं मोठे मोठे म्हणून नका म्हणता पुरो तो का हे ऐकून माझ्या लोकांचे घेऊन बसत जाल्यार संसार करतो केलं ना रे पण जीवाक म्हणजे हे माझ्या लागता मी केन्ना कोणाचं हे करून ना न्हू जीवाक लागता न्हू ते तुझ्या बरोबर राव म्हणून बोर्ड आगे आणि एक एक्सटेंशन बोर्ड हा एक्सटेंशन बोर्ड ना एक्सटेंशन बोर्ड लागलोय असा तुझ्याकडे बोर्ड तो चालतं पळ पळ हा आला पळ दाखव कसल्या रिशिवराक लायला सो गाईज आम्ही फायनली टी व्ही डिलिव्हर केलेली असा घराकडे प्रतिकागेर आणि व्हिडिओ व्हडलो जातलो न्हू व्लॉग आमचो व्हडलो जातलो म्हणून हांवें 2 पार्ट केला हेचे सो तुम्ही मागीर फुडल्या व्लॉगान पळयात कशें कितें पळय तें न्हू हय आणि तेंची शोकेस आहा खबर आसा तेतून ती टी व्ही वचना कित्याक टी व्ही व्हडली न्हू 40 इंच काय कितें तरी आहा ती टी व्ही आनी ती लास्ट टी व्ही भितर वचूंक शकता ती 24 इंच म्हणजे तेंच्या त्या शोकेसीन भितर 24 इंच वयतली इतली 40 इंच वयची ना सो व्हरी ह्यूज आहा ती टी व्ही सो कितें केलां आमी एक टेबल घेतलें आनी टेबलाचेर ती टी व्ही दवरली आनी तेंची डीश पयलींची आसली ती कनेक्ट करून पयली इट्स नॉट वर्किंग सो मागीर म्हाका लेट जातालो न्हू मागीर ते तेंच्यांनी त्या वाटेंतल्यानूच कोणाक म्हणजे लागींच कोणाक तरी सांगलां हांव घरा पावलो म्हणजे तो आतां पर्यंत तेणी टी व्ही कनेक्ट केली आसतली न्हू हय कनेक्शन टी व्हीचेर दिलें आसतलें आतां पर्यंत
सो नेक्स्ट टायम केन्ना आमी वयतली पळय थंय तेन्ना तुमकां दाखोवया कितें पळय तें. आनी ह्या टीव्ही फाटल्यान न्हू आसा मनीस पळय तेंचें नांव हांव फुडल्या व्लॉगान घेतलो न्हू हांव. हय मागीर तुमकां सांगता कशें कितें पळय तें. आनी मेन म्हणटा तें हालीं खंय तो मातसो मस्ती करता खंय प्रतीक. खूब मस्ती करता खंय तो. सो तेच्या बद्दल तुमकां ती व्हिडिओ फाल्यां दाखयता फाल्यांच्या व्लॉगान, कित्याक व्लॉग नाल्यार व्हडलो जातलो न्हू गा. आनी टीव्ही पळोवन म्हणटा पळय ती एक स्मायल तेच्या तोंडार आसली खबर आहा. ये टीव्ही येयली टीव्ही तिगांच्या म्हणजे तोच प्रतीकूच न्हू. ती आनी आई आनी इतली हॅपी जाली टीव्ही पळोवन. बाबा म्हाज्या कशी जाली गो. आग सांगतले आग काय उलयतले. धर गो आग मोबायल धर गो. आयज तूं उलय गो व्लॉगान आयज तूं उलय. सो गायज ती न्हू आज खूब खोशी जाली. वाव टीव्ही हाडली, कितल्या वर्सांनी आमचो टायमपास जातलो. आनी तो बी खूब वाजारलो खंय 10 काय 12 15 वर्सां बी जाली तांकां टीव्ही नासलेली. सो तेणे मागीर नेवे सेटटॉप बॉक्स बी हाडूंक लायले, डिश टीव्ही बी. इतल्यान ते तेणी कितें म्हटलें कितें डिस्कनेक्ट केला म्हटलें. डिस्कनेक्ट जाले, डिसकंटिन्यू. हय 10 वर्सां 15 वर्सां जाले न्हू तेका. आनी 3 महिने कितें ते बंद उरले जाल्यार बंद पडटा खंय. जॅम येवंक लागली. हा न्हू हा घे तर तूं उलय. मागीर उलय सांग न्हू काम नाका. हांवें सांगले आतां म्हाजो हात दुखलो घे. आनी हांव इतलो वगत मोबायल धरून ब्लॉक करता तेन्ना म्हाजो हात दुखाना. तू चिटींग करताय, तू अर्द्याक मागीर म्हाका फोन दिताय घे. बरें आहाय तूं दादा. सो येस आमी थंय कनेक्शन बीन दिलें, टीव्ही बिवी सेट करून दिली. आनी जो स्मायल तेंच्या तोंडाचेर आसली खबर आहा, मामा तेंचो, तेजी आई, ते प्रतीक, आवय टीव्ही आनी टीव्ही कितें ती येदी ही टीव्ही न्हू, व्हडली न्हू टीव्ही ती येदी व्हडली 40 काय 40 इंचाची टीव्ही न्हू ती पळोवन जाल्यार अशी जाली तेंच्या. बाबा म्हाज्या केदी व्हडली न्हू गा तशें. आनी बरी आहा टीव्ही. हांवें ऑन करून पयली. मागीर हांवें म्हाजे युट्यूबा वयले व्हिडिओ ऑन केलो टीव्हीचेर आनी बरें दिसलें, मजा येयली टीव्ही पळोवन. आनी येस थँक्यू सो मच पीपल. थँक्यू सो मच एवरीबडी न्हू. तुमी फुडें सरोन आमकां इतलो मोग आनी सपोर्ट दाखयता म्हणून न्हू. आनी अशेंच आमकां सदींच आमचे व्हिडिओचेर न्हू खूब सारे कितें म्हणटा ते कमेंट्स करा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा न्हू. आनी व्हेरी सून आमकां आनी एक कोणी तरी एक इंस्टाग्रामार मॅसेज केल्या रिगार्डींग द्या फॅमिली इश्यू आहा खंय कितें तरी. सो आमी तो हायलायट करपाक व्हेरी सून थंय वयतली. आनी मीन वायल तुमकां तो ब्लॉगान दिसतलें न्हू. आनी आमी थोड्या दिसांनी खूब केली न्हू आमी मस्ती, खूब म्हणजे खूब कामां केली, खूब हें तें केलें. सो आमकां 1-2 दिसाची हॉलिडे जाय. व्लॉग सदींच येतले कंटिन्यू, पण आमी खंय तरी भायर वचोंक सोदता आनी अंकिता न्हू. सो तुमी एक डिसायड करा म्हाका एक बरी डिसेंट प्लेस. तुमी सबस्क्रायबर म्हाजे कोण आसात पळय ते डिसायड करा म्हाका एक बरो फार्म जावं कितें कॉमेंट करून सांगा, आमी थंय वयता न्हू. आनी मातशी न्हू म्हाका थंडी जाल्ली. नाव आय एम फिलींग बेटर. थँक्यू सो मच एवरीबडी. इतलो म्हाका मोग करतात तुमी आनी विथ युअर ब्लेसिंग्स, तुमचे प्रेयर्स आय एम फीट अँड फायन न्हू. म्हाका संवय आहा मस्ती काजी घालपाची. आनी म्हाजे जे फ्रेंड्स आहा, म्हाजे लवींग फॅमिली, यूट्यूब फॅमिली, दे केअर मी सो मच. थँक्यू वन्स अगेन. आनी खरेंच म्हाका ते अलगूच आसलो आयचो तो व्लॉग. आनी तुमी पयला आसतलें न्हू आमी गाडयेर 2 व्हिलरीर घालून टीव्ही घेवन गेल्ले. इट इज फन. लोक आमकां वाटेर सबस्क्रायबर मेळटले. अरे खंय रे वयताय रे टीव्ही बिवी घेवन. अरे प्रतीकागेर वयताय रे करून. आनी आमचो ब्लॉग तर पळयता न्हू एक आमचो म्हापशेचो एक भाव खंय, कितें नांव तेजें अर्पीत कितें तरी अशेंच कितें तरी नांव. तेणी म्हाजे ब्लॉग पळोवन खंय तो थंय गेलो खंय ताका घे म्हणून फोक घेवन दिलो खंय चवथीचो. आनी आय एम रियली हॅपी. म्हाजे व्हिडिओ पळोवन तुमी पासून मोटिवेट जातात न्हू. आनी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली UK म्हाजे आनी एक फॅमिली आसा, तेणी एक यूट्यूब चॅनल ओपन केल्लो आसा. आनी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर यूट्यूब चॅनल. अपकमींग व्हिडिओन व्लॉगान तुमकां दाखयता तेजो चॅनल. वचत आनी मॅक्झिमम प्रमाणें सबस्क्रायब करा चॅनल. आनी कितें मोटिवेशन आमकां मेळटा खबर आसा आमचे व्हिडिओज पळोवन लोक यूट्यूब चॅनल करपाक लागला. लायक इट इज अ ग्रेट थिंग. आनी हेज्या वयर आनी कांयच ना न्हू. आनी ते रॉंग म्हटला ना म्हाका थंडी जाल्या. मारतलो धरून. तू म्हाका चिमट्या काडला म्हणून म्हाका थंडी जाल्या. तशेंच आसलेलें.
आणि येस मजा येता ब्लॉग करपाक. तुमचो सपोर्टूय मेळटा न्हू. सपोर्ट नासलो जाल्यार वाज येतलो आसलो. आणि हा व्हिडिओ बेश्टे पयले म्हणून जायना. सबस्क्राईब पासून करा मरे न्हू. हय सबस्क्राईब करीत ना सबस्क्राईब करीत ना तुम्ही. सबस्क्राईब फक्त करीनासतना वयतात. सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर करा. आणि येस फाल्यांच्या ब्लॉगान तुमकां दाखयता फुडें कितें जालें पळय तें. आणि आमकां टीव्ही खंयसून येयल्या कशें कितें तेंय तुमकां सांगता फाल्यां न्हू. पूण तुमकां ब्लॉग पळोवचो पडटलो. व्लॉग तुम्ही स्किप करीत जाल्यार फायदो ना आमकां. कांयच फायदो ना. आमी इतली मेहनत करता हांगांतल्यान इतले ट्रॅव्हलिंग करून वयता. आमकां मातसो तरी हेल्प करा. तुमचे सपोर्ट दाखया आमकां. लाईक तुम्ही शेअर करा. सपोर्ट करीत आमकां जाल्यार आमकां अशें दिसता की आनीकूय लोकांक आमी हेल्प करची कशी. एक्झॅक्टली आणि ते बी सारखे एक्साइटमेंटान. एक्झॅक्टली. सो येस सो गाईज मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असतात ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. टिल देन गुड नाईट. बाय बाय. कमेंट भरपूर घालात.